केला ती आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे एक स्वप्न आसलेले जे प्रजेक आपूण तयार करतलो अशें आयज आमकां तेजें स्वप्न हांगा आमकां दिसता। ते स्वप्न तेणी साकार करून दाखयल्या बद्दल त्यांचे हांव सगळे फाळी कोटणी पंचायती तर्फे आनी फाळी कोटणी नागरिकां तर्फे तेंचे अभिनंदन करता आनी तांकां बरें अशें आयुश्य दिवचें। आनी फाउंडेशन स्टोन घातले आनी आज इनॉग्रेशन करता। इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या आगा हाणें काडल्या आनी आयचो प्रोजेक्ट जेंच्यांनी पुराय कंप्लीट केलो विदीन अ टायम फ्रेम ते आद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ताजे पुराय जनरल मॅनेजर ताजे बाकीचे सगळे CEO हांगासर आसात। म्हज्या समोर आशिल्ल्या तिरेक नमन करता, देवी गांजेश्वरीक नमन करता आनी आयच्या ह्या प्रोजेक्टाक लोकार्पण करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता। लोकांक एक्झॅक्टली पयलीं खबर आसपाक जाय आपल्या उदक कशें येता आनी त्या उदकाचे पयशे कितले ते। जर खबर ना जाल्यार आमी तेजो मिसयूज करता। हांवें कित्याक सांगता, आमकां येतालें तें उदक आमी पाडोश्याच्या प्लांटा वयल्यान हाडटाले। आमी पाडोशे हांगासर म्हणजे पर्या वयर माथ्यार पाडोशे प्लांट आसा। आमी सायडींतल्या वाळवंटींतल्या नदींतल्यानूय उदक लिफ्ट करता आनी सायडीच्या नदींतल्यानूय उदक लिफ्ट करता। ते थंय फिल्टर करताले, डेली टेस्टिंग करता आनी ताज्या उपरांत साखळेच्यान ते उदक मागीर कुंड्याच्या टँकरान टँक टाकयेन येता, ताज्या उपरांत नावेलीच्या टाकयेन येता, ताज्या उपरांत सुल्लाचे टाकयेन येता, ताज्या उपरांत वेळगेचे टाकयेन येता, ताज्या उपरांत आमच्या पाळयेचे म्हणजे बऱ्याच जाणांक खबर ना बॉम्बे रोडार जी सकयल डीप टाकी आसा ते टाकयेन येता। आमकां उदीक येयना इतकेच लोकांक कळटालें, उदीक खंयच्यान येता हें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें। एक दीस जर लायट ना जाली जाल्यार आमी उदीक जनरेट करूंक शकना। बऱ्याच लोकांक कितें दिसता पळय मरे कितलें उदीक आसा आनी आमकां उदीकूच मेळना। इट डिपेंड्स, म्हणजे लायट ना सुद्दां आसत जाल्यार उदीक आमी पंप करूंक शकना, पंप करूंक शकना जाल्यार फिल्टर करूंक शकना। आमी उदक न्हंयेचें काडून तुमच्या नळाच्यान तुमच्या घरा कडेन धाडटा, तेका पर क्युबीक मिटर कितले पयशे पडटा कोणी सांगचें म्हाका? कितले पडटा खबर आहा कोणाक? आमचे इंजिनियर सोडून कोणी तरी सांगचें। रेट कितलो आहा जाणा तो पडटा सरकाराक 16 रुपया बाबले, आतां 20 रुपया जालो। फाटल्या दिसांनी एकदां हांवें रिव्यू घेतलेलो तेन्ना तो 16 रुपया जालो। म्हणजे आमी न्हंयेंतल्यान उदीक काडटा, फिल्टर करता आनी तें सगळें म्हणजे तेका सगळें लॅब टेस्टिंग करपाक जाय तें सगळें करून 20 रुपया पर क्युबीक मिटर तुमच्या नळांतल्यान तुमी नळ सोडलो काय धुयत आसता आयदनां, कितलें उदीक वता हें आमी पळयना। तुमी कितले पयशे फारीक करता खबर आहा? तें तरी खबर आहा विचारता हांव। तुमकां कशें पडटा तें तरी खबर आहा? पंचांक खबर आहा? आता सध्या 40% लोकांक फुकट उदीक मेळटा। 40% लोकांक, गोंयच्या 40% लोकांक फुकट उदीक मेळटा। 40% लोक उदकाचें बील फारीक करिना। जो 16 क्युबीक लिटर उदक वापरता तेका उदकाचें बील फारीक करपाची गरज ना। कोण फारीक करता जाल्यार हात वयर कर। तूं फारीक करता म्हणजे तूं चड उदीक वापरता। 16 क्युबिका पेक्षा चड वापरता म्हणून तुका बील येता, जाल्यार बील येता तूं थोडेशें कंट्रोल कर, बिलूच येवचें ना। हांवें कित्याक सांगता की आमी 16 क्युबीक लिटर उदक तुमकां फुकट दिता, त्या उदकाचे पयशे फारीक करपाची गरज ना। आनी तुमी जे उदकाचो रेट फारीक करतात 16 रुपया 16 क्युबीक लिटराच्या उपरांत सुद्दां तेका जवळपास सांगा 2.5 रुपया, आतां 3.5 रुपया। पण पयलीं 16 क्युबीक लिटराच्या सकयल जेन्ना तुमी उदीक नळाचें सोडटाले तेन्ना तुमकां 2.5 रुपया पडटाले। पण आतां 16 क्युबिकाचे लिटर म्हणजे जेका बील येता तेका फक्त 3.5 रुपया पर क्युबीक लिटर, 20 रुपया खंयसर आनी 3.5 रुपया खंयसर, म्हणजे आमी जवळपास 17 रुपया सरकार बेर करता तुमच्या घरान उदीक दिता त्या उदकाचेर। एक तर तुमकां उदीक फुकट दिता आनी कोण जो चड वापरता तेणी गाडयो धुवपाच्यो बंद करच्यो, तेणी झाडां उदीक घालपाचें बंद करचें, आपल्या बायतलें घालचें, कित्याक आमचे 17 रुपया फुकट घालयता तुमी। म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा, तुमकांय बील येवचें ना आनी आमचेंय उदीक वाचवतलें। Another thing that I wanted to say was we've got many projects which we have done, be it COVID, transportation for school students, for quick response vehicle in fire department,
or for water tanker supply in Shiragaon area, or for desilting. We've done many of these projects. But just a couple of appeals that I have is that we don't have much proposals from some of the priority areas such as sanitation, persons with disability, women and child, and environment and pollution related projects. So I would also take this opportunity to place on record my appeal to the honorable members of the mining belt constituencies to propose these projects, as well as some projects on the infrastructural fund. Also, we've not got too many projects. So I want to take this opportunity to mention that these are some of the priority areas where we are open to receive proposals from. One more issue that I wanted to raise was that one more important information I wanted to place on record was that since 2018 we have streamlined a lot of the DMF works also. Sir, we had a fixed deposit which we had kept at 60 lakhs, which we were able to break, and now that fixed deposit is also open for utilization. So more proposals will be coming for proposing projects for betterment of the people of Sankhli constituency and the other mining belt constituencies. And also that we have completed the audit and the annual report of the last year. So we've streamlined DMF to a large extent, and we frequently have a managing committee and governing council meetings also, where we take up new projects for proposals. So I would also like to request Honorable CM to propose some more projects. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.